झेडपी वेंचणुके संबंधान काँग्रेस पक्षाची माणिकराव ठाकरेच्या अध्यक्षपदाखाला हाय लेव्हल मीटिंग जाल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बसकेन मुखेलपणान युतीचेर चर्चा जाल्ली। मंगळारा गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी परत एक बसका घेतली। झेडपी वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन आपले उमेदवार थारायल्यात, रोखडेच घोषीत करतले म्हूण जीपीसीसीन म्हायती दिल्या। ब्लॉक आणि मागीर डिस्ट्रिक्टात स्क्रीनिंग जावन जी नांव आसली आयिल्ली कॅन्डिडेटाची ती परत एकदा आमी आज डिस्कस केल्या। वेर देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग मनोज परब आणि विजय सरदेसाई जे मागता ती सोडून बारींग अदर वी हॅव डिस्कस्ड अँड वी हॅव फायनलाइज्ड फायनल लिस्ट फॉर द कॅन्डिडेट्स आणि व्हेरी सून वी विल रिलीज इट। बाकीचे तांकां दोगां कडेन उलोवन वी विल टेक द स्टँड अँड देन ज्या जाग्याचेर डिस्प्यूट ना दॅट लिस्ट वी विल रिलीज। अलायन्स इज प्रोग्रेसिंग। आता काल राती काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्ले आनी त्या सिटांचेर आमचे उलोवणें चालू आहा। फॉर्म्युला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें। आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना। जी मूड आहाय आरजीली, जी आमगे मूड आहाय, जी फिलॉसॉफी आहा डिफेक्टर्स घेवपा नाका, डिफेक्टर्सांक टिकेट दिवपा नाका, आमगेली आनी आरजीगेली मूड एक आनी गोंयकारांक जरी तरी जाय ही मूड एक जावन एक झाड बाराबर म्हूण रोवपा वचपा जाय जाल्यार तें डिसिजन एकठांय रावन आमी मुखार कितें तें चिंतपा जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।